आमच्यामध्ये आमचे सुभाष बाब, कानडे बाब आणि नरेंद्र बाब हे आम्ही वांगडा आम्ही चिंतून आसले वांगडा पावले मनाचे बद्दल संकल्पाचे बद्दल आणि ताका ऑल द बेस्ट म्हणपाक की म्हणजे काम चालू आसा तशें चालू दवर. म्हाका अजून लक्ष की हांव जेन्ना PWD मिनिस्टर जाल्लो एक इश्यू हांगा घासतालो की हो जो कनेक्टींग बायपास जे आमी सगळे आतां येयल्या तो कंप्लीट जायनासलो तेन्ना एक ल्हानपणीन हांवें गडकरी साहेब जेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो एक वे आउट काडली आणि आज बरें दिसता की हांव जरी तर इनॉग्रेट करूं ना पूण त्या वे आउट काडली त्या वे आउटाचेर हांव रस्त्यार आज खूब दिसांनी येयला. सो ह्यो सगळी गोश्टी करता तेन्ना हे प्रोजेक्ट संकल्प बाबाचे जेन्ना हांव म्हजो एक बारीकसो टेन्यूअर आशिल्लो PWD मिनिस्टराचो आनी खुबश्यो गोश्टी तेजे खातीर हांव लिस्ट काडलेल्या करून दाखोवंक शकता. हे कित्याक करूंक शकलो की संकल्प फॉलोअप करतालो आनी तेजे खातीर आमी हे करूंक शकले. सो आय विश हिम ऑल द बेस्ट आनी विश ऑल मुरमुगांव टू गिव हिज सपोर्ट देअर सपोर्ट सो दॅट बिकम्स अ गुड MLA इन द फ्युचर. संकल्प आमोणकर हे तसे कष्ट करणारे आमदार तर आपल्या मतदारसंघाक लागून पूर्णपणे जे जे करपाक जाय ते करपाक खंयच कमी उरप ना आणि म्हणून एखादी मंत्री असो तो भाऊ जशें म्हणलें की आपल्या खात्यांतल्यान जास्तीत जास्त ह्या मतदारसंघाक लागून जे कितें दिवपाक मेळटा तें आपण दिल्लें आसा आणि त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्री असत किंवा बाकीचे मंत्री असत हे सगळेच जाण तांकां ह्या मतदारसंघाचो विकास जावपाक जाय म्हणून पूर्णपणे सहकार्य करतात आणि जेणे कष्ट आणि केन्नाच निरुत्साह जावना अशा पद्दतीचे आमदार संकल्प आमोणकर आज त्यांचा वाढदिवस हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी देवा कडेन मागता की तेंचे बरें तांकां आरोग्य दिवचें आणि 2027 परत एकदा लोकांच्या समर्थनाक ह्या मतदारसंघाचें नेतृत्व करपाक तांकां संकल्प आमोणकर म्हजो एक बरो दोस्त आनी ताच्या वाडदिवसाच्या निमित्यान ताका शुभेच्छा दिवपाक हांगा वास्को येवप जाल्लें आसा. बाब संकल्प जो आसा पळय न्ही एक बरो धडाडीचो कार्यकर्तो आनीक प्रत्येक घरा कडेन विकास पावोवचो प्रगती पावोवची आनी लोकांची अडचणी कितें आसा पळय न्ही ते पयस करपाचें हें ताजें तत्व आनी ध्येय जें आसा पळय न्ही तें हांव बरें वर्सां पासून पळयत आयिल्लो आसा. ह्या मतदारसंघाचो सामको बदल करपाचो कायापालट करपाचो काम जें आसा पळय न्ही तो फाटल्या 3-4 वर्सां करीत येयल्लो आसा. म्हज्या डिपार्टमेंटा कडल्यान जें कितें ताची मागणी आशिल्ली की जवळ जवळ हांव अशें म्हणन की 90% कामां हांवें मान्य केल्लीं आसात आनी सँक्शन केल्लीं आसात. हाजे मुखार सुद्दां काही उरल्या जर जायत जाल्यार मुखारले 5-6 म्हयन्या भितर हांव ती करून दिवपाक पळयतलो. इतलें हांव सांगून परत एकदां बाब संकल्प आमोणकराक हाका शुभेच्छा दिता. बरें आयुश्य आरोग्य मेळुनी जेणे करून जनतेची सेवा जी आसा पळय ती करपाची ताका मेळूं हेची देव बरें करूं. आदरणीय आमचे मित्र संकल्प आमोणकर हाचो आज वाडदिवस. ह्या वाडदिवसाच्या निमित्तान म्हज्या प्रिय मतदारसंघाच्या वतीन म्हज्या मित्रमंडळीच्या वतीन आनी कुटुंबाया तर्फे हांव खूब खूब वाडदिवसाची संकल्प आमोणकराक परबी भेटयता. आय वॉन्ट टू पॉलिटिक्सान जायत भाशेन जाता देर इज ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स बट आय वॉन्ट टू विश हिम
जायते लोकांनी तेगेलो I wish that a lot of people take benefit of his good work. I wish that he is able to help more people and wish him all success and happiness. मार्मोगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार बाब संकल्प आमोणकार हाचो आज जल्माचो दीस. सदां भशेन हांव ताका आज वाडदिवसाच्यो उमेद परबी दिवपा खातीर आयिल्लो आसा. देवा कडेन मागता ताका आरोग्य आयुश्य दिवचें. ताज्या हातांतल्यान मार्मोगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक संपूर्ण गोंयचें बरें काम जावचें. आतां तो सिवरेज कॉर्पोरेशनाचो चॅरमॅनूय जाल्लो आसा. ताका एक काम करपाची संदी मेळिल्ली आसा. तो सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी काम करपी ताजे कडेन एक बरी क्वॉलिटी आहा की कोणूय जालें जाल्यार तो कोणाक दुखयना आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन वता. हांवें ताजी क्वॉलिटी लागींच्यान गेल्ले इलेक्शनाच्या वेळार बी पळयल्या. हांव परत एकदां ताका म्हज्या वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता आनी म्हाका खात्री आसा येता कितलींशीं वर्सां तो मार्मोगांव मतदारसंघात बरो विकास घडोवन हाडटलो. माझा मित्र संकल्प आमोणकर हाजो आज वाडदिवस. संकल्प आमोणकर राजकारणान अनेक वर्सां आसा आनी आतां इतले तरेन तो भितर पर्कुलेट जाल्लो आसा की तळागाळांतल्या लोकांचें काम कशें करपाक जाय तें घेवन भोंवत आसता. ताका ह्या म्हणजे हांवूय दोनदा आमदार आशिल्लो. केन्ना केन्ना आमी कितें करतात मातशे आमदार बी जाले की फायली आनी कोणा कडेन धाडटात. पण स्वता फायली आपल्या खात्यान मारून ऑफिसराच्या दारान वचून काम करपी अशे कोण तरी विरळेच आसता, थोडेच आसता. तातूंत भितर आमी संकल्पाक पळयलो. आतां संकल्पाक इतल्या खातीर पळयलो की त्या ऑफिसान येतकीर संकल्प लांब रूंद असो म्हणून तो रोखडो दिश्टी पडटा आनी तो हो कित्याक आयला काय अशें म्हटलें बरोबर आपलें काम करपाक आयला. बरें ऑफिसरांकय बी दिश्टी पडटा तोय लांब आसा न्ही म्हणटकीर ताजें कामूय फास्ट जाता. पण ताजो प्रत्यय हो ही सगळी गर्दी पळयली तातूंत आयच्या दिसा देवा कडेन मागता दामबाबा कडेन, वास्कोच्या दामबाबा कडेन, मडगांवच्या दामबाबा कडेन, सगळे कडेन दामारीच्या दामबाबा कडेन की ताका बरें आयुश्य बरें आरोग्य दिवचें आनी ताज्या मनान ज्यो कितें इच्छा आसा त्यो पूर्ण जावच्यो आनी काम करपाक उरपाक येवपाक ताजी प्रगती जावची, प्रतिश्ठाय मेळची आनी जी ताका अपेक्षीत जें आसा तें ताका मेळचें. आनी येणाऱ्या हातून भितर 27 आमी 30 नारो दिला ताका धरूनच दिलो तो भितर. जावं आमी तो आमच्या फळादी ताका आयुश्य बरें आजचें तर ताका सगळें सुख समृद्धी मेळची म्हणटा आनी म्हजी दोन उतरां सकयल संकल्प त्याच्या बद्दल हांव सदांच उलयतां. पयलीं आसताले तेज्या मिटिंगेक हांव येता केन्ना केन्ना भाशणूय करता. तुमकां असो आमदार हांवें लास्ट टायम तुमकां म्हटलां तुमी 2 फावटीचें इलेक्शन तुमी रिवर्स केलें कारण हांवें तेजें उदाहरणय तुमकां पयर सांगलें. एक बरो मित्र म्हाका एसेंब्लीन सुद्दां खूब मदत करपी, आमी एकामेका कडेन डिस्कस करपी आनी खरेंच तेजें म्हाका जें कितें मार्गदर्शन आसा तें म्हाका खूब मोठें. कारण CMय तेजो तसो बरो मित्र आसा. दामूबाई ताका सामको बरो हें करता. बाकीचे सगळे जे टीम आसा ताका खूब मदत करता आनी त्या प्रमाणे तो एक असो भुरगो प्रत्येक मनशा कडेन सारको आपण एक सारको ल्हान कसो वचोन आपली कितें कामां आसा रिस्पेक्ट कसो दिवप, जाणट्यांक नेणट्यांक कशें घेवन फुडें वचप, आपल्या मतदारसंघाच्या लोकांक लागून कितले झटपट हांव ताका पळयता एवरी टायम आपल्या मतदारसंघाचे टॅक्सीचे इशू फिशरमॅन काडीत आसता तो. आनी मेन म्हणजे म्हाजें घर हें आमी पयलींच आमच्या मुख्यमंत्र्याचे हस्ते तेच्या मतदारसंघान आमी तांकां सगळीं फॉर्मां दिल्या. म्हाका दिसता थोड्यांक तांकां घरां आमी दिल्याय बी. आमी पणजे कार्यक्रम केल्लो आनी जी उरल्या ती ह्या दिसांनी थोड्या दिसांनी ती तेंच्या नांवार करून आमी ऑलरेडी केल्या. तो तुमकां सगळ्यांक दितलो. आयच्या ह्या ताका बड्डेच्या आमी सगळे जाण म्हाजे मित्र आनी तुमचे सगळे मतदारसंघात लाडक्याक विश करपाक येयला. खरोखरच तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आनी जे तेजें कितें विजन आसा हें तेजें सदांच विजन जें आसा तें पूर्ण जावचें इतलेंच हांव देवा कडेन मागता, दामबाबा कडेन. थँक्यू. ताका वाडदिवसाची इम्युनीट परबी दिता. त्याच नितीन आयज हांव पळयता म्हणजे बड्डे कोणी काय सेलिब्रेट करता खंयच्या हॉलान करता आनी कितें करता. पूण आयज आपल्या मतदारसंघान बड्डे सेलिब्रेट केलेलो आसा इतल्याच कारणान की सगळ्या मतदारसंघाचे ताका आशिर्वाद मेळचे म्हणून. आनी आयज हांव पळयता खूब जाण ताका मतदारसंघाचे कार्यकर्ते येता आनी ताका उपदेश दिता. हीच ताका आशिर्वाद. हांव देवा कडेन मागता ताका उडंद आयुश्य मेळ्ळें म्हणजे भरभराट जावं न्ही आनी पॉलिटिकल कॅरियर हेच्यान फुडें वाटचाल बरी जावची अशी देवा कडेन मागता आयज बड्डेच्या निमतान. आमी कितलींशीं वर्सां जे आसा ग्रास रुटाचेर जे आसा काम करता आनी जे आयज लोकांचो जो आसा प्रतिसाद आमी पळयलो जाल्यार म्हाका हितून मातसो पसून दुबावन आमच्या अध्यक्षान जे आसा ऑलरेडी अनावन्स केला की 30 जी सीट्स जी भारतीय जनता पार्टीची जी आसा जिखोंक वयता तितून संकल्प आमोणकर जो आसा निश्चितूच जे आसा तितून जे जिखोन येता आनी इनडायरेक्टली जे आसा अध्यक्षान हें क्लियर केला की संकल्प
बामणकर म्हणटा मुरमगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जो आसा ह्या पार्टी जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे आसा चिन्हाचेर जे आसा इलेक्शन लढपाचो आसा. आज आम्ही सगळे आयला बड्डे विशेष दिवपाक. एक हांव समजता एक इम्पॉर्टंट आणि खडेकान लिडर मुरमगांव तालुक्याचो आणि तुमचो आमदार. हांवूय ताका परबी दिवपाक आयला तेजे वाडदिवसाक आम्ही फक्त वाडदिवस म्हूण मनयना. आतांच तुमी पळयला वाडदिवसाच्या निमित्तान स्कॉलरशीप लाभार्थीन सगळ्यांक आर्थीक मदत दिली, तांकां सन्मान केलो. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट जे बारीक मनशाचे काळजी आसा म्हणून दाखोवपाचें म्हणल्यार जे आमचे सिटी स्वच्छ करता, मुरमुगांव क्लीन करता, म्युनिसिपल वर्कर जे आमी म्हणटा तेंचोय सन्मान केलो. कितें दाखयता? काळजी गरिबांची, ल्हान लोकांची. आनी अशी काळजी आसल्यार तो मनीस सदांच लोकांचो प्रेम जोडटा आनी लोकांचो प्रेम जोडून लोकूय तेजे बरोबर रावता. तुमचे सगळ्यांचे वतीन, म्हाजे वतीन हांव बाब संकल्प ऑल द व्हेरी बेस्ट म्हणटा. बरें जावचें, फुडाराक बरो विकास करून गोंयचे आनीकूय सुदारप जावचें. देव बरें करूं. विकासाची एक प्रकारची भूक जी आसा ताका लागिल्ली आसा. आनी ज्या तरेन म्हाका दिसता फाटल्या की 2-3 वर्सां ताणें जे विकासाचो धडाको लायिल्लो आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी ताचो अनुभव जो आसा मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे सगळे लोक घेतात. ताचें आतांय सोंपचें ना, तें फुडें कंप्लीट करपाचें आसा. फुडल्या 5 वर्सां भितर ताका जी कामां उरिल्लीं आसा ती सगळीं कामां पूर्ण करपाचीं आसा. आनी तो बऱ्याच वेळाचेर आमकां सांगता उलयता आसतना आपल्याक आपल्या कार्यकर्त्याची चिंता आसा, वास्कोच्या लोकांची चिंता आसा आनी कशाय परिस्थितीन तांकां खंयच्याय परिस्थितीन रोजी रोटी आमी दिवपाक जाय ही प्रकारची चिंता ताका सतत आसता. आनी त्या चिंते खातीर तो आमचे कडेन उलयता, मुख्यमंत्र्या कडेन उलयता. आनी तातूंतल्यान एक प्रकारचो ध्यास ताणें अशा प्रकारच्या मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांचो ताणें घेतलेलो आसा आनी तो पुराय करपाचें गरज आसा. आनी तो करता आसतना आज इतल्या मोठ्या संख्येन आज भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा खूब मोठ्या संख्येन हांगा की ताका शुभेच्छा दिवपा खातीर की एकंदर फुडली जी वाटचाल जी आसा आमी तुज्या बरोबर आसा अशें सांगपा खातीर लोक इतल्या मोठ्या संख्येन आयिल्ले आसा. सगळे मंत्रीगण, आमदारगण, सगळे कार्यकर्ते ह्या समयाचेर हांव संकल्पाक माझे तर्फे, माझे कुटुंबातर्फे आणि माझे मतदारसंघाच्या सगळ्या लोकांच्या तर्फे एका वाढदिवसाची मी परबी दिता आणि त्याच्या मनात जी कामां येवलेली आसा ती देवान सगळी पूर्ण करूंक मागता. माझे 2 शब्द सोबत सगळ्यांक देव बरें करूं. माझ्या खास मित्राचो, माझा क्लोज फ्रेंड संकल्प आमोणकर याचो बर्थडे. आम्ही बर्थडेक लागून मुद्दाम मांद्रे मतदारसंघाच्या तमाम सगळ्या जनतेचे ताका विशीस घेवन हांव हांगासर येयलेलो आसा. सो विश यू हॅपी बर्थडे. खरेंच बरें दिसता की संकल्प हो तुमचो आमदार. हांव ताका खूब फावटी पळयता, इतले क्लोजली आमी एकामेका कडेन आसात की प्रत्येक टायमाचेर जेन्ना तो आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांचे डिफिकल्टीज घेवन येता, इवन हावजींग बोर्डाचे प्रॉब्लम्स इश्यू आसलो तोय म्हाका दिसता आयज ताका बर्थडे गिफ्ट जाय आमकां. आनी आयज म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरच्या हातीन ताका बर्थडे गिफ्टूय मेळटलो. ताका लागून खूब खूब शुभेच्छा आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स. अशेंच कार्य तुजें चालू दवर. तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे सगळे लोक तुज्या वांगडा आसतले अशें आशा बाळगयता. आनी तुमचो असो आमदार मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट. सदांच तुमचे आशिर्वाद तेचेर दवरचे. देवाचे आशिर्वाद तुमचेर आसचे आनी तुमचे आशिर्वाद तेचेर आसचे इतलेच उलोवन 2 उतरां सोंपयता. बर्थडे इज अ डे फॉर सेलिब्रेशन आनी लोक ज्या तरेन येतात सेलिब्रेट करपाक त्या मनशाची पॉप्युलरिटी त्या प्रमाणे कळटा. संकल्पान सकाळच्यान सांजवेळ पर्यंत रात पर्यंत बर्थडे सेलिब्रेशन दवरले आपल्या लोकां खातीर, आपल्या वेलविशरां खातीर. You to come and wish him, give the opportunity to just not wish him but also give him a lot of blessings. संकल्पाचे काम म्हाका दिसता ज्या तरेन ताणें सुरवातेच्यान केलां ते सगळ्या मतदारसंघाच्या लोकांक खबर आसा. ताका एक बारीक विशय आसूं नाल्यार कसलो आसूं एक तळमळ आसा आपल्या लोकां बद्दल. आनी ते कसलेय विशय आसले, डेव्हलपमेंटच्या बाबतीन आसले नाल्यार आपल्या मतदारसंघाच्या बाबतीन आसले, आपल्या लोकांच्या बाबतीन आसले, तो ते पोटतिडकीन घेता, ते सोल्युशनूय काडटा. संकल्पाचो संकल्प कितें आसतलो तो संकल्पूच जावंक शकता. पूण संकल्पाचो संकल्प आसतना मुख्यमंत्र्याचो आशिर्वाद आनी तेको जाय पडटा तो ताका सदांच मेळिल्लो आसता टू डू द डेव्हलपमेंट वर्क्स ऑफ हिज कॉन्स्टिट्युएन्सी.
देवा कडेन मागता की ताका बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें अँड एज द नेक्स्ट जर्नी ऑफ हीज इन कंटिन्यूइंग इन दिस पर्टिक्युलर लाइन गोज, wishing him all the very best, many more ladders of success to climb, many more heights to climb. Wishing Sankalp all the very best. Thank you. सर तांकां आमी ह्या फुडें घेवं करता आनी तुमच्या सगळ्यांच्या सांगत काउंटडाउन ऑफ 5 लेट अस सेलिब्रेट बोथ द ऑनरेबल लेट अस ऑल सिंग टुगेदर कम ऑन आयज उदय मतदार संघान हो गौरव पाविल्लो आसा की विकास पाविल्ली आसा. Let us all together share our smiles. Let us all together celebrate a very, very special birthday at the moment. आमदार आणि आमचे लाडके मित्र संकल्प आमोणकर यांच्या वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनाक आमच्या मदीं हजर आसा स्टेजीर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तशेंच सगळे मिनिस्टर्स MLAs सगळे मान्यवर आणि व्हड संख्येन आयिल्ले आणि तुमचो सगळ्यांचो प्रेम दाखोवपाक आयिल्ले व्हडले संख्येन मुळगांवचे सगळे वोटर्स आणि तरेकवार सगळे गोंयचे गांवांच्यान आयिल्ले आमचे सगळे मित्र. जसं संकल्प आमोणकर आमचो आमी लागलो आमचो फ्रेंड आणि एक बरो लिडर म्हणजे सदांच सगळे जाणां पळयता की हो इलेक्शन कितल्या फावटी जिंकला, ताजे एक्सपिरियन्स कितें. म्हाका दिसता संकल्प आमोणकर एक असो मनीस जो घराघरांनी वचून त्यांच्या सगळ्यांच्या लोकांचे दूख जे आसा हे आपले दूख म्हणून समजून फुडें वचपी, तो कितल्याच जाणांचो भाव म्हणून काम करता, तो कितल्याच जाणांचो चेडो म्हणून काम करता. सिनियर सिटीजन तो आवय बापूय आपले मानता, स्टुडंट्स कोण आसा तेंचे फी भरपाक हेल्प करता, गरिबाची दुकां पुसपाक लागून तो कोण म्हणजे कोण बरो ना जावं कोणी कोणाच्या घरा एक हे जालें एक सेलिब्रेशन आसा ह्या बऱ्या टायमार आनी वायट टायमार असो पावपी म्हाका दिसता तुमचो आमदार आसा. म्हाका खोशी भोगता की तुमचे ह्या व्हडल्या संख्येन तुमी सगळे ताका विश करपाक आयिल्ले आसा. संकल्प आमोणकर हाचो आज वाडदिवस, ताचो वाडदीस मनोवपा खातीर आमी सगळे जाण हांगासर जमल्या. आमच्या मदीं आमचे WRD मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर, राज्यसभेचे खासदार बाब सदानंद शेट तानवडे, आमदार बाब केदार दाजी, आमचो दीपक आणि दोतोर चंद्रकांत शेटये ऑलमोस्ट बिचोलच्यान हांगासर आयला म्हणटा तसो. बाकी सगळे बाब संकल्पाचे बरे मागते भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हांव परत एकदां म्हणजे तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन ताका वाडदिवसाच्यो उर्वरीत परबी भेटयता. गोंय सरकारच्या वतीन आणि भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनूय बी ताका उर्वरीत परबी भेटयता. आज सकाळी 9 वरां पासून तरी आपलो वाडदिवस मनोवपा खातीर सुरवात केला आणि तुम्ही सगळे म्हणजे मार्मागोवा मतदारसंघातले सगळे लोक आणि भारतीय जनता पार्टीचे बाकीचे कडले असंख्य कार्यकर्ते दीसभर ताका विशीश दिवपा खातीर मोठ्या व्हडा उमेदीन हांगासर ह्या पॅन्डलांत सकाळच्यान येत आसा. सकाळच्यात विविध कार्यक्रम तरी ऑर्गनायज केल्ले, मागीर ते सिनियर सिटीजनांक आसूनी, महिलांच्या खातीर आसूनी, भुरग्यांच्या खातीर आसूनी, विशेष करून भुरग्यांचे फेलिसिटेशन करपाचें काम तरी आपल्या वाडदिवसाच्या निमित्तान केलें. ताका आमी म्हणटा की युवकांक फुडें काडपाचें काम सातत्यान बाब संकल्प आसतलो किंवा भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे सदोदीत करीत आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात आपल्या मतदारसंघातली इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाची कामां आणि त्याचबरोबर ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट करपाची कामां सातत्यान मोठ्या प्रमाणात तो करीत आसा. जे दिसाच्यान आमदार जाला आणि भारतीय जनता पार्टीक जॉईन जाल्या ते दिसाच्यान कसलोच मनात दुबाव न दवरता एकमेव फक्त आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांचे ही कामां कशी जातली होच तकलेन संकल्प दवरून तो सातत्यान ही सगळी कामां तुमच्या खातीर करीत आसा. म्हाका खबर आसा म्हणजे सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात ताका ह्या मतदारसंघात सपोर्टूय करता आणि विशेष करून जर सांगपाचें जाल्यार आसत जाल्यार म्हजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत की खूप मोठ्या प्रमाणात ताचो फायदो हो मार्मागोवा मतदारसंघातल्या लोकांक 100% जातलो.
पहिल्या फेजीत रिहॅबिलिटेशन बोर्डाच्या पती रावपी जवळपास 350 लोक हांकां थोड्या जाणांक ऑलरेडी लेटरां दिवपाक सुरवात केला. आता हांव येवच्या पयलीं आमचो हावजींग बोर्डाचो चेअरमॅन बाब जीत येवन गेलो तर हावजींग बोर्डाचोय विशय हो पेंडींग आशिल्लो की तेची बिल्डींग रिहॅबिलिटेशनच्या अंतर्गत ती मोडून नवीन बांदपाक जाय पण ताका परमिशनां ही अजून पर्यंत मेळोंक नाशिल्ली. हांवें कित्याक सांगता, दिस इज अ लॉंग पेंडींग इश्यू फॉर लास्ट मोर दॅन 20 years. म्हणजे 30-40 वर्सांचे हे इश्यू तुम्ही मुद्दामून पळयात. रिहॅबिलिटेशनान तांकां घालून आयज 30 वर्सां सोंपली, कोणी त्यांच्या घराचो विचार करूंक ना. ताका लागून संकल्पाक निवडून येवचो पडलो आणि तुमचे प्रश्न सोडोवचे पडले. हावजींग बोर्डाची बिल्डींग ताका 40 वर्सां जाली. त्या 40 वर्साच्या विशयाचेर हावजींग बोर्डाचो फ्लॅट आयज पडटलो काय फाल्यां पडटलो म्हणजे घरात जो न्हिदता ताका भंय दिसता आपलो स्लॅब पडत काय म्हणून. पण तो बिचारो भायरूय सरूंक मेळना, ताका आनी वेगळो आसरो ना. पण तो आसरो जर तेज्या नांवार करून ती नवी बिल्डींग बांदून दिवपाचें काम एकूय पयसो ताका खर्च न करता ताका बांदून दिवपाचें काम हे संकल्पान इनिशिएटीव घेतले आणि म्हज्या सरकारात ते करून दिवपाचें ठरयलें. हे हांव कित्याक सांगता तर आमच्या सरकारात सामान्य मनशाक मागीर ते दीनदयाळ सामाजीक सुरक्षा योजना आसूं दी किंवा ती लाडली लक्ष्मी आसूं दी, गृह आधार आसूं दी किंवा CM स्कॉलरशिप स्कीम आसूं दी, प्रत्येकाक आधार दिवपाचें काम हे सातत्यान म्हज्या सरकारात केलां. जाणटेल्यांक 2000 आसूं दी किंवा आमी म्हणटा की अपंग भाव आहा ताका कोणाक पांय आसतलो, हात आसतलो, खुर्ची आसतली, ह्यो सगळ्यो गजाली आनी संकल्पाचें ऑफिस 24/7 बाय म्हटल्यार आतां 24/7 हे कंटिन्युअसली वेगवेगळी कामां. हाल्लीच तेणी म्हणजे हेजी एम्ब्युलन्स आसतना आपली स्वताची एम्ब्युलन्स, आपली स्वताची अर्समेन, अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली स्वताच्या पयशांनी देखीत म्हणजे गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट आसात हे सगळ्याच्या व्यतिरिक्त तेंय करीत आसा. ह्या पुराय ताच्या मतदारसंघात वेगळे एखादी PHC आसची, प्रायमरी हेल्थ सेंटर लागीं आसचें म्हणजे जेणे करून रातचो जर उठचो पडलो जाल्यार 10 किलोमीटर पयस वयचो पडचो न्ही, ताजी ट्रिटमेंट हांगाच जावची. म्हाका दिसता हांवें सांगलें खरें आयजूच फावंडेशन स्टोन लाय आयज पावना म्हणपा लागलो पण लोक चड येतले. ताजोय फावंडेशन स्टोन जो आसा हो थोड्याच दिसाच्या भितर आमी लायता. हांवें कित्याक सांगलें, आमदार येतात आनी वतात पण लोकांचो विचार करपी खूब कमी असतात. पण लोकांचो विचार करपी बाब संकल्प आसा आणि ताणें संकल्प केला कितें म्हणून सातत्यान आपूण 24/7 आपल्या जिवाची काळजी एकदां कमी घेता. हांवें ताका सांगलें तुजी काळजी पयली घे, आता लोकांची काळजी आमी मेळोन सगळे जाण घेवं येता. आणि ताकाच लागून म्हणजे हांव तुमच्या लागीं मागता की खरोखरूच इतक्या धडपडीत आणि कंटिन्युअसली काम करपी संकल्प आसा हाका तुमी तेंको दिवपाचो गरज आसा. भारतीय जनता पार्टीक 2027 आम्ही जो संकल्प केला, किती संकल्प केला दाजीन आत्ता सांगला, 27 30 सीट निवडून हाडपाचे. सगळे जण आमच्या बरोबर आसा काय ना? असा जरा देतात माझ्या बरोबर. भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टीचा मोदीजी आभागे बडो. तुमचा सगळ्यांचो मोग आणि तुमचा सगळ्यांचो प्रेम असोच संकल्पाचेरय आसूं दी, म्हाजेरूय बी आसूं दी आणि भारतीय जनता पार्टीचेर आसूं दी. इतकेंच सांगता आणि माझी दोन उतरां पुराय करता. देव बरें करूं. सगळ्यात पयलीं आयज आमचे मुर्मुगांवचे सगळे जितले लोक हांगा म्हाका विशीस दिवपाक येयले तांकां सगळ्यांक हांव मनाक आयजानसून धन्यवाद म्हणटा. तशेंच खूब जाणांनी फोन करूनय म्हाका विशीस दिल्लेले आसा आनी थोड्यांचे फोन हांव घेवपाक पावना तेंकांय हांव रिक्वेस्ट करता कितें तुमकां हांव मॅसेजीस धाडटलो आनी त्याच प्रमाणे आयज मुद्दाम आमकां विश करपाक लागून आख्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या आमच्या सगळ्या लोकांक एड्रेस करपाक लागून आमच्या मदीं उपस्थित आसा आमचे यंग आनी डायनॅमीक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत. त्याच प्रमाणे आमचे आदले भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष तशेंच राज्यसभेचे खासदार सर सदानंद शेठ तानावडे, माझे मित्र आमचे गोवा टुरिझमाचे कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन बाब केदार नायक, माझो मित्र बाब तशेंच साऊथ गोवाचे PDAचे चेअरमॅन बाब दाजी सालकर, तशेंच आमचे WRDचे मिनिस्टर सर सुभाष शिरोडकर, त्याच प्रमाणे आमचे बिचोलीचे आमदार आणि IT कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन बाब आमचे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे व्हाईस प्रेसिडेंट आणि नाराय कमिशनर ॲडव्होकेट नरेंद्र सावेकर, तशेंच आमचे हांगा उपस्थित असलेले सगळे आमचे संतोष केरकर, प्रसाद प्रभुगांवकर, आमचे मंडळ अध्यक्ष ॲडव्होकेट अविनाश नाईक
आमचो जयंत जाधव, डॉक्टर धर्मेंद्र देसाई, चंद्रन पराडे, सगळे जाण सगळ्यांची नांवां ना घेता खरेंच तुमकां सांगपाक म्हटल्यार सदांच हांव तुमकां सांगता, जेन्ना आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना तेन्ना सुद्दां तुमकां हांव सदांच सांगता म्हज्या भाशणाक, कित्याक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो हो मुरगांवाचेर एक स्पेशल आशिर्वाद आसा म्हणून, एक तेजी सदांच आपुलकाई त्या मुरगांवाचेर तेणें दवरलेली आसा. आनी सदांच हांव तुमकां सांगता, जेन्ना जेन्ना आमी कसले प्रश्न मुरगांवचे घेवन हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन वयतलो सदांच म्हाका ते कामाचें खंय तरी सोल्युशन मेळटा आनी ती कामां जाता. आयज व्हडलें स्वप्न मुरगांवाचें म्हणटा जें हांवें हातीन घेतलें ती 2 व्हडलीं कामां घेतलेलीं आनी आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ती पूर्ण केल्लेली आसा. ती म्हटल्यार आमचें 20 बेडेड PHC हॉस्पिटल हे आमचे रियलिटीन जावपाक लागलेलें आसा. आयज टेंडर जाल्लो आसा. सगळे सरान जशें सांगलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ते म्हणटाले आयज बर्थडेच्या निमतान आयजूच फावंडेशन घालुया म्हणून. हांवें म्हणलें सर आयज म्हाका लोकांच्या मदीं रावपाक जाय, आमी फावंडेशन ह्याच म्हयन्यान म्हणजे जे आतां ते जुलयाच्या फर्स्ट विकाक नाल्यार सेकंड विकाक घालुया म्हणून सांगलें आसा. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां स्पेशल टायम दिलेलो आसा, कित्याक सगळे आमचे मुरमाचे लोक थंयसर सहभाग जातले, उपस्थित रावतले म्हणून हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगलें आयतार दीस आमी तो प्रोग्राम दवरुया. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाका सांगलेलें अशें दवर आमी त्या दिसा सुद्दां आयतार दीस सुद्दां येवन तो फावंडेशन घालुया म्हणून. सो हांव तुमकां डेट सांगतलो, तुमी सगळे जाण उपस्थित रावतले म्हाका खबर आसा, कित्याक तो एक आमचो हॉस्पिटल आसा, हो एक 25 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा. आनी हो इट वील बी अ बीग रिलीफ जे आमच्या सडेकरांक, आमच्या मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक हो व्हडलो रिलीफ मेळटलो. त्याच प्रमाणे आतांच आमचे WRD मिनिस्टरान सांगला जे आमचे बायणाचे आनी देस्तोरेचे फिशरमॅन आसा जेंच्या लागून थंयसर आमी क्रीक बांदता, तेंची सगळी बोटी आनी तांकां थंयसर सगळी फॅसिलिटी दिवपाक लागून तोवूय एक आमचो 18 करोडाचो प्रोजेक्ट आसा. ऑलमोस्ट तो टेंडर जावन तो क्लियर जाल्लो आसा. फक्त फायनल स्टेटी एक्सपेंडिचराक लागून उरलेलो आसा. तेज्या फुडल्या म्हयन्याच्या भितर आमी तेजेर फावंडेशन घालतले. अशे हे 2 प्रोजेक्ट आसलेले. तेज्या शिवाय आमचे आतां सुभाष फळदेसाय येवन गेला. ड्रिंकींग वॉटराचो जो आमचो इश्यू आसलेलो 2 टँकी आमचे थंयसर जाता. सो हांव जाणा आमच्या मुरमुगांवान सगळ्यांक मेन प्रॉब्लम आसा स्पेशली आमच्या सगळ्या भयणींक आनी जी आमची आई आसा तांकां कितें उदकाचो प्रॉब्लम आसा. हांव जाणा सड्याचेर सायड तशेंच जेटीचेर आमकां उदक फक्त 1 ते 1.5 वर येता दिसाक. हो एक मेजर ही टँक आमची जाल्या नंतर एटलिस्ट आमकां आमी 3 ते 4 वरांची उदक तुमकां दिवपाचो हो प्रयत्न म्हाजो आसा. आनी हे फुडें आमची डायरेक्ट पायपलायन येता. जी पायपलायन जाल्या उपरांत म्हाका दिसता हो विशय उदकाचो विशय आसा तो आमचो सॉर्ट आवट जातलो. आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ह्या विशयाचेर गंभीरपणान काम करीत आसा आनी तो म्हाका दिसता फुडल्या 1-6 म्हयन्या भितर हो प्रश्न आमचो पुंडा जातलो. आयज खूब हांव तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा जे सगळे जाण हांगा उपस्थित रावले. सकाळच्यान आमचे फेलिसिटेशन प्रोग्राम आसा. आयज थोड्यांची उरलेली आसा तेंची आमी थोडी फेलिसिटेशन करुया. आनी हांव मागता परत एकदां आमच्या मुखेलमंत्री कडेन असो तेजो आशिर्वाद आमच्या ह्या मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचेर सदांच आसचो, आमच्या आख्या मुरगांवच्या लोकांचेर आसचो. कित्याक आयज जेन्ना आमचे कसलेय इश्यू आसा जशें सरान तुमकां सांगलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हाजें घर स्कीम हे म्हाजें घर स्कीम जाल्यार आख्या गोंया भितर सगळ्यांक जर चड बेनिफीट कोणाक आसा जाल्यार ते मुरमुगांवच्या लोकांक आसा. कित्याक आयज मुरमुगांवान आमचे 90% जे लोक आसा ते गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा. आनी हेजो मॅक्सिमम इतली वर्सां केन्ना ते कोणेन विचार करूनासलो. तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तेजे विजनान तेणेन तो विचार करून आयज म्हजें घर आसा तें आमच्या नांवार करपाचें तेणेन प्रयत्न केल्लो आसा. तशेंच आमचे रिहेबिलिटेशन बोर्ड आनी तारीवाडा हेंच्या लागून जी घरां 25-30 वर्सां जाली ते लोक रावता ती घरां तेंच्या नांवार केन्नाच जावपाची न्हू. बट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरांच्या आमच्या रिक्वेस्टाचेर फुडाकार घेवन आयज ती घरां तेंच्या नांवार जाल्लेली आसा. आनी त्याच प्रमाणे जेन्ना हांवें प्रश्न एसेंब्लीन मारलो हावजींग बोर्डाक लागून आनी हावजींग बोर्डाची जी 4 बिल्डिंगी आसा स्वान्सी हावजींग बोर्ड हेचे 32 फ्लॅट्स आसा तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल बिल्डिंगी न्यू बांदून तांकां सगळ्यांक 1 रुपया दिनासतना फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां ते फ्लॅट दिता. आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेंच्या गव्हर्मेंटाच्या खाल्या पारायण जाल्लेलें आसा. कित्याक आमचो CMूच तेजो हावजींग बोर्डाचो मिनिस्टर आसा आनी आमचो जी दारोलकर हो चेअरमॅन आसा हावजींग बोर्डाचो. आयज सर मुद्दाम ते लेटर घेवन येयलेले आसा. हांव मागता आमच्या हावजींग बोर्डाचे जे लोक हांगा येयलेले आसा एक स्टेप फुडें येवचे. थँक्यू. सराक धन्यवाद म्हणून हे लेटर तुमचे कडेन दरा.